गोरवांचो सांबाळ करपा खातीर आरवाला जमीन गोशाळेक उपलब्ध करची अशी मागणी हांव सरकारा कडेन करतलो अशें आस्वासन हळदोणचो आमदार कालूस फरेरान दिलें। वाळपयच्या जय श्रीराम गोसंवर्धन केंद्राच्या सप्त गोमाता मंदिराच्या वर्धापन दिसा निमतान भेट दिल्या उपरांत तो उलयतालो। गोरवांचें अस्तित्व ना जायत गेलें जाल्यार ताचो वायट परिणाम आमच्या संस्कृती आनी दायजाचेर जातलो। हाका लागून गोरवांचें संरक्षण करपाक जाय अशें फरेराचें म्हणणें। आता गोशाळा करतात तेन्ना फकत हाडपाचें न्ही आनी दवरपाचें न्ही, तांकां प्रॉब्लम आसता। कित्याक जागो जाय, कित्याक आमचे आहा ते गाय आहा ते भोंवपा पडटा, मागीर मातशें एक्सरसायज पासून जाय तांकां। एक जाग्यार दवरल्यार ते थिंगा फिक्स जातले। सो आय एग्री वीथ दॅट लँड आनी जमीन जाय आनी हांव सरकाराक रिक्वेस्ट करतलो, कित्याक हे सायडीन भरपूर आगारा लँड आसा आनी थिंगाचे सरकारान अलॉट करूंक जाता, कित्याक मोर लँड इज गव्हर्मेंट लँड डिसायड। So that is one part. Other thing is म्हाका सांगला अबाउट द फॉडर हांव पळयलें जाल्यार सगळे भायरसून हाडले। म्हणल्यार आमगे फॉडर सेल्फ सस्टेनिंग म्हूण कांय ना आनी आमच्या लोकांक कितें इन्सेंटीव दिल्यार आनी फॉडर्स पॉलिसी बरी करून हाडली जाल्यार आमकां बेनिफीट जातलो, शेतकारीक, जमीनदारीक आनी कोणी ओनर आहा ते जमिनाचे आनी गोशाळा। आतां आमी उलयतात एक गोशाळा, कितले गोशाळा आहात, सगळ्यांक बेनिफीट जातले। सो एटलीस्ट ते लँड फेलो उरना, अनकल्टिवेटेड उरना। सो एटलीस्ट द लँड कॅन बी डेवलप्ड एंड लोकांक बेनिफीट दिवपाक जाता। सो आय ऑल्सो नो दॅट द एक्सपेन्सीस ते म्हणटाले एटलीस्ट 14,000 रुपीज पर डे म्हूण जाता। आतां हें लुकसाण कित्याक ते उमेद आहा ते करून करतात, मागीर फुडें प्रॉब्लम जातले तांकां।